प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी साडेकालेच्या 27वो आयतारांत भितर सरल्यांत आनी हो आयतार आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार आमचो बाबाट वाडय। आयच्या दिसाक पयलें वाचप होच बाबाट वाडयतना आमकां सगल्यांक उलो मारता तें म्हणल्यार आमी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक आमकां आयचें पयलें वाचप उलो मारता। आयच्या दिसाक दुसरें वाचप आमकां सांगता तें म्हणल्यार खंयचेय परिस्थितीन आमी देवाक वाखाण आमी गरज आसा। आनी आयचे शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां आयच्या दिसाक आयकूंक मेवता तें म्हणल्यार आमचो बाबाट वाडोवंक आमी सांसवाच्या कोण्या परी जावंक। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ह्याच विशयाचेर आनी ह्याच वाचपाचेर ल्हानशी लक्ष मारुया आनी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया। एक फावटी एक दादलो मरूनय स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरलो आनी जेन्ना पेद्रू ताका भोंवडेक वतालो तेन्ना अवचितूच दारवटाशी ताणें एक वस्त पडयली आनी पेद्रूक विचारलें हें कितें काय म्हणून। आनी पेद्रून म्हणलें तें कोणाचें तरी कान म्हणून। आनी तो जाप जालो स्वर्गीच्या राज्यांत कूड नासतना फकत कोणाचे कानूच कित्याक येयल्यात काय म्हणून। आनी तेन्नाच पेद्रू सभेन ताणें विचारलें हे कान कशें आयले काय म्हणून। आनी तेणें तेन्नाच म्हणलें जाणा तूं, संवसारांत जेन्ना तो मिसाक वेताना ताणें सगलें बरेंतलें बरें देवाचें उतर आयकलें पूण कोन्यांनी केन्नाच ताणें कांयच करूंक ना। देखूनच ताणें कानांनी आयकलां देखूनच ताचे कानूच स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरल्यात। फुडें तो गेलो तेन्ना अवचितूच ताणें आनी कितें पडयलें आनी विचारलें पेद्रू सभे हें कितें काय म्हणून। पेद्रून म्हणलें ती कोणाची तरी जीब म्हणून। आनी तेन्नाच हो दादलो जाप जालो ही जीब कशी स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरली काय म्हणून। आनी पेद्रून ताची सबजोडी दितना अशें म्हणलें जाणा तूं, संवसारांत आसतना ताणें जिबेन जायते देवाचें उतर परगट केलें पूण कोन्यांनी कांयच बरेंपण ताणें दाखोवंक ना। देखूनच ताची जिबूच स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरल्या। निमणें जेन्ना पावल्या उपरांत भितर ताका आनी कितें दिश्टी पडलें आनी तेन्नाच पेद्रूक विचारलें हें तरी कितें। पेद्रून म्हणलें हें जावन आसा काडीस। आनी ताणें ताजी समजणी ताका दिली आनी म्हणलें हो संवसारांत आसतना सदांच काळजां सवे बऱ्यो कन्यो दुसऱ्या सवे करूंक सोदतालो पूण केन्ना ताणें वेव्हारांत घालूंक ना आनी बरेंपण करूंक ना। देखूनच ताजें काळीजूच स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरलां। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, एक घडणेंत आमी आयकलां ते प्रमाणे आयच्या दिसाक जायते फावटी आमी घडये प्रमाणीक मनशां जावंक आमी जायते फावटी चिंतलें पूण आमी प्रमाणीक मनशां कशीं जावन जायते फावटी आमी जिवंक नात। घडये उतरांनी आमी प्रमाणीक जालीं, चिंतनांनी आमी प्रमाणीक जालीं पूण आमच्या कण्यांनी आमी केन्नाच प्रमाणीक मनशां कशीं आमी जिवंक नात। देखूनच आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता तें म्हणल्यार कानांनी आमी आयकलें, चिंतलें घडये आमच्या काळजांत जालें खरें पूण आमी ताजे घडये जियेनात, घडये आमच्या वेव्हारांत घालिनात जाल्यार ताजो उपयोग केन्नाच जायना। म्हणटच आयच्या दिसाक आमचो बाबाट वाडयतना जें कितें आमी आयकतात, जें कितें आमी चिंततात, जें कितें आमी उलयतात तें आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां पयली वस्त उलो मारता। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमचो बाबाट वाडयतलो जाल्यार आमी घडये मिसाक वेतात, आमची मागणी कोत्तात पूण आमचो देवाचेर बाबाट वाडयतलो जाल्यार सांसवाच्या बिया परी आमी जातलीं जाल्यार आमी भाव भयणीनो आमचो बाबाट जिवंक गरज आसा। आमी जो बाबाट जियेनात जाल्यार तोच बाबाट आमचो फळादीक वता बरीच जावंक पावना। देखूनच आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां उलो मारता, जो बाबाट आमी आयकतात तोच बाबाट आमच्या जिवितांत आमी जिवंक आमकां दुसरी वस्त आयच्या दिसाक उलो मारता। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार आयच्या नियाळांत आमकां फावो जाता तें म्हणल्यार आमचो बाबाट आमी वाडयतलीं जाल्यार आमकां आयचें दुसरें वाचप म्हणटा तें म्हणल्यार आमी घडये अडचणेन आसत, आव्हानां आसत, घडये त्रासांत पडत, आमच्या जिवितांत घडये जायते कश्ट माडे येयत पूण आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास कोत्ता तें म्हणल्यार खंयचेय परिस्थितींत आमी आसुनूय आमी देवाक वाखाणूंक, देवाची तुस्त करूंक
आमकां आयच्या दिसाक दुसरें वाचप उलो मारता जाल्यार निमणी वस्त ती म्हणल्यार आमच्या जिविताची कसलीच परिस्थिती जावं न्ही पूण आमी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवन आमचो भावार्थ वाडोवन आमी देवाक सदांच वाखाणूंक आयचें देवाचें उतर आमकां उलो मारता जाल्यार हीच कृपा आमकां मागुया आनी ह्योच तीन वस्तू आमच्या जिवितांत ह्या आयताराक घालूंक आमकां धीर आनी आदार ह्या आयताराक मागुया.